First Peter chapter 2 verse 9. पूण तुम्ही विसून काढलेली पर्जा रयाळ अजाकवर एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्यास दायज करून घेतलेलो लोक काळोखातान आपल्या विचित्र उजवाडा तुमका आपयलेल्या देवाच्या उत्तीन कृत्या तुम्ही गजयजे म्हूण ताणे तुमका विंचल्या. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लगे उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोलचो ना. James chapter 1 verse 16 and 17. देखून तुम्ही म्हज्या मोगाच्या बाबा बहिणीनो पटवून पडा नाकात. हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गीत तावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असल्या बापा तावन ते देवून येता. त्या बापा ते बदलावण ना, बदलावणाची सावळी लेगून ना. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22. देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीसे, ना तर तुमकांच तुम्ही पटयतात. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 23. उतार ऐकून त्याप्रमाणे करीना तो आरच्यांत आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी. रेव्हेलेशन चॅप्टर 5 वर्स 13. आणि सर्गी संसारांनी पाताळी आणि दर्यांत असलेली मुंचे सगळ्या सृष्टीची रचना अशें म्हणटाली ते हांवें आयकले. सिंहासनार बसलेल्या आणि शळयेक जावं होगळा मान महिमा आणि पदवी ससनाच्या ससना. साम चॅप्टर 141 वर्स 1. तरेच परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. साम चॅप्टर 141 वर्स 2. दुंपा बरी म्हजे प्रार्थन तुजे मुखार सोडून दी, मुझे उबारलेले हात तुझे मुखार सांजेच्या बेटवणे परी जाऊन दी. साम चॅप्टर 138 वर्स 7. विज्ञानी म्हाका वेडव गल्यारी तू म्हजो जीव सांबाळताय, मुझे रागान जलतेल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तू उबारताय, तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सास्ती जिवीत मेलच्याक. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आणि तुमचो जीव राखता. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26. एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आणि एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले पात्राचे काळीज हांव काडटलो आणि तुमकां एक नवे मासाचे काळीज दितलो. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलचे करतलो आणि म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळीशें करतलो. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले, बोडया आणि तुमकां उक्ते जातले. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उचीर असताना आणखी आम्ही किती म्हणयेत, जर देव आमच्या पक्षीन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा.